जेजून म्हणा येया तुमी सुमेस कश्टांतल्यान वजन वयतले हांव तुमकां विश्व दितां. म्हजें जू तुमच्या खांदार घे आनी म्हजे लागचे तुमी शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजो माते वसवंचेल अध्याय 11 की 18 जेजू म्हणटा. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 50 आनी 5 देवाचे उतर म्हणटा तुमी ताण लागलेल्यानो म्हजेशी येया. तुमचे लागीं पयशे ना तरी तुमी येया येया खाया आनी पियेया आनी हांव तुमकां बरेंपण दितलो म्हणटा देवाचे उतार. तर मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू आमचे सांगता आमचे मदकात हांगासर आराधना वेता आसतना ताका आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करया. जेजू आमकां आपयता आमी जेजूक आमच्या जिवितांत आपोवया. पयलें जेजून आमकां आपयल्लें येया तुमी समेस्त कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतले हांव तुमकां विश्व दितां हांव तुमकां विश्व दितां हांव तुमकां सुडका दितां सुडवण दितां भलायकी दितां समाधान दितां. तें खरें समाधान ती सुडका आमकां जेजूतान मेळटा. देखून आमी आराधन करया सगळीं आमी दिमी घालया. जेजू म्हाका आपयता. गीत नंबर 40 पान नंबर 25. Jesu apoita, Jesu apoita, maka tuka opant आपल्या. Jesu apoita, Jesu apoita. Jesu apoita, maka tuka opant आपल्या. Jesu apoita. जेजू आमकां हर एकल्याक आपयता. म्हाका तुका ताच्या गोपान तो आपयता. ताचे हात सदांच विस्तारलेले दवरून कुर्सार थंयसर हात विस्तारलेले दवरून सदांच ताच्या गोपान ताच्या मोगान जियोवच्याक तो आमकां आपयता. ये म्हज्या पुता धुवे म्हज्या भावा भयणी म्हजे सशी ये हांव तुमकां समाधान दितां. संवसार तुमकां समाधान दिवंक शकना हांव तुमकां समाधान दितां. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां. येया तुमी म्हज्या मोगांत रावा आनी तुमी यथेश्ट मापान फळ दितल्यात. जेजू आमकां ताचे सशें आपयता. ताच्या मोगांत जियोवच्याक आमच्या जिवितांत आशिल्लें तें आत्मीक फळ आमी दिवच्याक जेजू आमकां ताचे सशें आपयता. आमची सबार समा घेवन आयल्या हांव आमचे दूख घेवन आयल्या आमची खंत आमी घेवन आयल्या आमची पिडा शिडा आमच्या भावा भयणीची पिडा शिडा आमी घेवन आयल्या ताका उलो मारूंक आमी आयल्या. जेजू आमकां तो भाव जेन्ना आमी जेजूक उलो मारता तवळ जेजू तक्षण थंयसरच लागीं आसता. आमची दुखां तो बसता धैर्यान तो आमकां भरता. त्या जेजूचें आपोवणें स्विकार करया मोगाच्या भावा भयणी. आमची सर्व कंत बेजाराय आमची सर्व पिडा शिडा आमची एकसुरपण निराशा आमची सलवणी सगळें जेजूच्या पांयां तळें आमी भेटोवन दिवया. तुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता. तुका
आमची पुसता धैर्यान आमकां भरता खंयच्याय घडये उलो दिल्यारे तक्षण जेजू लागीं आसा खंयच्याय घडये उलो दिल्यारे तक्षण जेजू लागीं आसा जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपाल घाल्या जेजू आपयता आमच्या कष्टात आमी संपडत आसतना नश्टांनी अडचत आसतना आमचे बिझनेस लॉस जाता आसतना आमकां मेळोवंक असले पयशे आमकां फाटीं मेळनासतना आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत विविध समस्या येत आसतना पिडा शिडा आमकां दोस्त आसतना आमच्या भुरग्यांक तांणी आशिल्लें तांणी जिवितांत जोडूंक तांकां तांक नातल्या वेळार आमच्या जिवितांत एका वयर एक सलवणी कश्ट आनवार येत आसतना आमी जिवितांत निराशी जाता कंगल जाता पूण आमी जेजूक जेन्ना आमी उलो मारता जेजू आमकां लागीं आसता देखून निराशपण सोन्न आमची सगळी खंत बेजाराय आमचें सगळें भिरांत सगळें जेजूच्या पांयां तळें आमी दवरया साबार जाणां म्हणटात आमकां काळजांत बेरेगलां म्हाका कितें करचें म्हूण कळना म्हजें बिझनेस कशें मुखार व्हरचें म्हूण कळना सगळी खंत बेजाराय जेजू कडेन आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी सगळें तुजें कश्ट निराशपण एकसुरपण सगळें जेजूच्या पांयां तळें पेटोवन दी कश्टांत संपडतना नश्टांनी अडचतना निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उखलून धरता कश्टांत संपडतना नश्टांनी अडचतना कश्टांत संपडतना नश्टांनी अडचता निराश नाका धैर्यान आपय तोच तुका उखलून धरता निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उखलून धरता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका होपान आपल्या जेजू आपयता जेजू म्हाका आनी तुका आपयता तरी एकली तुमचे बूक तुमच्या कदेलार दवरा तुमकां उतरां हांव सांगता तुमकां कळटात बूक सकयल दवरा तुमचे बूक सकयल दवरा मागण्यान ध्यानान जें कितें आमी हांगासर मागता हांव ताचो संपूर्ण फळ आमी जोडूंक प्रयत्न करया आमकां पिडा शिडा नाना रितीची पिडा शिडा आमच्या कुडींत आमच्या शिराशिरांनी रक्ताच्या कणाकणांनी थोडे पटी धाकटेरांक सोदूंक असाध्य जाल्ली पिडा आमकां दोसता साबार धाकटेर अशें आमी वेता खंयची पिडा शिडा म्हूण आमकां कळना साबार जण धाकटेर म्हणटात तुका पिडास ना तुजें तें कितें उणेंपण आमकां कळना पूण जेजूक सगळें कळीत आसा आमच्या भितर आमच्या भायर आमच्या जिवितांत आमच्या कुडी भितर आमच्या रक्तांनी रक्ताच्या खणाखण्यांनी कितें सगळें जाता तें जेजू कळीत आसा कित्याक ताणेंच आमकां आकारला ताणेंच आमकां आकारला जेन्ना आमी जेजूक उलो मारता तो कोणीय जावं दी भेदभाव नासतना आमची भलायकी तो पाटी दिता आमच्या भावा भयणीची सर पिडाची सडा जेजूच्या पांयां तळें आमी भेटोवन दिवया त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन थंयसर जेजूक आपडच्या पयलें तिणें मागलें एकच आपूण जर तर ताच्या दगल्याक आपडीन जाल्यार म्हजी पिडा गूण जातली
भावार्थान तिने मागलें आपूण फकत ताका दगल्याक आपणून जाल्यार म्हजी पिडा गुण जातली. शतापती सुसाकर बरोवन येतले वेळार शतापती म्हणटा, जेजू तुवें एकच एक उतार सांगल्यार पुरो. तुवें म्हज्या पाक्या भितर म्हज्या घरा भितर येवचें फावो न्हय. म्हज्या घरा भितर तुवें येवचें नाका, पूण तुवें एकच एक उतार सांगल्यार पुरो. जेजू म्हजो साकर बरो जातलो. तशें जाल्यार भावार्थान मोगाच्या भावा आनी भयणी, भावार्थान आमी मागया आमच्या भावा भयणीची सर्व गरजो, तांची पिडा शिडा, तांच्या जिवितांत बगचे ते सर्व नश्ट कश्ट सगळे जेजूच्या पांयां तळें आमी भेटून दिवया. 38 वर्सां बेसादा तळें असो कश्ट दिलो. जेजू लागीं मागलें, म्हाका मुजो म्हणलो कोणी ना, म्हाका उदकांत देंवयतलो कोणी ना. पूण जेजू म्हणटा, भिये नाका, हांव आसा तुजे संगता, ये. म्हणून जेजून ताका हातान उखल्लो, उदकांत देंवयलो, तो बरो जालो. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमची सगळे पिडा शिडा, आमची सर्ते सवा जेजूच्या पांयां तळें आमी भेटून दिवया आनी गावया. पिडे शिडे वेळार जेजू गुलो दिल्यार कोणी तो जावं दी. शिडे वेळार जेजू उलो दिल्या, पिडे शिडे वेळार जेजू उलो दिल्या, कोणी तो जावं दी. भेदभाव नासता, भलायकी ताची पाटी दिता. कोणी तो जावं दी. भेदभाव नासता, भलायकी ताची पाटी दिता. जेजू आपयता, जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपाळ गावया, जेजू आपयता. आमच्या विघ्न अनवरांनी विश्वास दंडळतना सोम्याक आमी उलो मारया. जेजूचे शिष्य त्या दर्यांत पयन करता आसतना ते भियेले, तांचे दोन थंयसर वाऱ्या आवादाळाक सांपडली. त्या वेळार तांणी जेजूक उलो मारलो, मेस्त्री आमी बुडताव, आमकां बचाव कर. पेद्रोनी जेजूक थंयसर त्या दर्याचेर चलता आसतना जेजूक ताणें उलो मारलो, जेजू म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें व्हडल्यान उलो मारलो. आनी तक्षण जेजून ताचो हात दवरलो आनी ताका राखलो, सांबाळलो. तसो जेजू मोगाच्या भावा आनी भयणी हांगासर उंड्या रुपी म्हज्या आनी तुज्या मुखार आसा. भावार्थान ताका वळखुया. आमचे हात ताच्या हातांत दवरूंक आमी सोडया. जेजू म्हाका राख, जेजू म्हज्या कुटुंबाक तूं राख, जेजू म्हज्या भावा भयणीक, म्हज्या भुरग्यांक, युवाजनाक, गांवांत परगांवांत आसलेल्या म्हज्या भावा भयणीक राख. जेजू आमचे कुटुंब सदांच थोडे पटी कश्टान वरां सांपडटा आसतना मोगाच्या जेजू आमची जिविताची बोन बुडता अशें आमकां बगता. मोगाळा जेजू हांव तुका उलो मारता. विघ्न अनवारांनी विश्वास म्हजो भावार्थ दंडळतना जेजू हांव तुका उलो मारता. जेजू म्हाका तूं सांबाळ, म्हाका तूं राख, म्हाका तूं बचाव कर. म्हज्या भावा भयणीक, म्हज्या कुटुंबाच्या संद्यांक, हर एकल्याक तांकां राख. जेजू तुज्या मोगान आमकां पटलून दे. जेजू तुज्या मोगांतान पयस केल्ले आमकां आमचे पातकां बक्षी. जेजू तुज्या मोगान परत जियोचे भाग तूं आमकां फावो कर. जेजू म्हणून आमी मागया. विघ्न अनवरांनी विश्वास दंडळताना, विघ्न अनवरांनी विश्वास दंडळताना, धैर्यान भरता, सांबाळन भरता, पटलून धरता मोगान आमकां. धैर्यान भरता, सांबाळन धरता, पटलून धरता
मोगान आमकां जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांतांतल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांतांतल्या जेजू आपयता. आमचे हात विस्तार सोम्या कुशीन विस्तार धरया. जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांतांतल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता. एक घडी भर दोळे आमी धांपया. आमचे हात आमच्या काळजाचे दवरया. आमचे दोळे आमी धांपया. हांगासर ह्या अल्तारासर असो जेजू आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत तो आसा, आमच्या जिवितांत तो आसा. आमच्या काळजाची उडी अनुभव करया. आमकां स्वास दिल्लो, आमकां जीव दिल्लो तो जेजून. आमकां रसल्लें ताणें, आमकां जल्म हाडलें संवसारी आवय बापाय मुखांतरे आमकां जल्म हाडलें ताणें. ताणेंच आमकां आकारल्लो, तोच आमकां दिसपट्टें सांबाळटा. जेजू हो वेळ तुजे सांगता करसूंक तुवें म्हाका आपयल्ल्या खातीर जेजू हांव तुका अर्गां दितां. जेजू ह्या घडये तुज्या सांगतपणांत जियोंक म्हाका फावो केल्ल्या पासून सबार इरादे तुज्या पांयांतळी आमी दवरले आनी आमच्या ताळ्याक आमच्या मागण्या तूं दिसपट्टें खाण दिताय आनी मागले तूं आमकां फावो करताय. जेजू आज ही पातयेन भावार्थाना तुजे पांयांतळी आयलां. जेजू वो थोडो वेळ तुजे सांगता करशीत आसतना तुजो दैवीक अनुभव हांवें करच्याक तुज्या मोगांत हांवें जियोवच्याक जेजू आनी तुजें तान बरेंपण जोडच्याक जेजू म्हाका फावो कर. म्हज्या भावा भयणीच्यो गरजो कुटुंबांत हांतुरणार आशिल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्याच्यो गरजो आस्पत्रेन कोस्टून आमच्या भावा भयणीच्यो गरजो घेवन ज्या कोणी आमच्या लागीं मागोवंक विचारला तांच्यो हर एकल्याच्यो गरजो घेवन जेजू हांव तुज्या पांयांतळी आयलां. जेजू तुज्या मोगान तूं आमकां बरें, तुज्या गोपान तूं आमकां धर. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. सर आमी उबे रावया. फिलिपी घरांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य एकांत देवाचे उतार म्हणटा सोम्या ते संतोष पावा. कोणा ते संतोष पावंक जाय? कोणा ते सोम्या ते संतोष पावा. आमकां संतोष पावूंक जायतीं कारण आसात. आज समाजांत पळयत आसतना साबार लोक विविध संगती संतोष पावता. पूण देवाचें तर म्हणटा आमी सोम्या ते संतोष पावोंक जाय. कोणा थंय? सोम्या घट्ट सांगा.
सोम्या ते संतोष पावूंक जाय तुमी संतोष बरयत आसात मागीर कित्याक तोंडां तुमची बावल्यांत संतोष जर काळजांत आसा जाल्यार तो तोंडार आमी दाखोवंक जाय तोंडार आसूंक जाय देखून एक मनशाचे मुखामळ आमच्या सगळ्या व्यक्तित्वाचो आमच्या जिवाचो आरसो जर तर आमी भलायकी बरीत आसा आमी सुडसुडीत आसता आसोन आसता काम करनासता जर तर भलायकी बरी नासली जाल्यार विचारता काय जालें तुका हुशार म्हणी ना गे तूं डल्ल दिसताय म्हाका ह्या फाटल्या दिसांनी 10-12 दीस न्हू म्हाका इल्लीशी शेळ जाल्ली आतां उणी जाल्या तुमी मागोन आसले आतां म्हजे खातीर वय मो बेश्टे म्हण नाकात वय तुमी वागतात दैवीक तेच म्हणटा आसतनाय आमची मायन हांगासर केदाळ ह्या जागा खातीर धार्मीक खातीर एक तेर्स भेटयता सगळ्यांच्या इराद्या खातीर मागता पूण ह्या जागा खातीर हांगासर सेवा दिताल्या हर एक ह्या जागा खातीर सिस्टरां खातीर ती मागता आनी तुमी हर एकली मागतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आमचे बावुल्ले मुखामळ आमच्या जिवितांत आमकां कितले कश्ट आसात निराशपण आसात आमच्या जिवितांत कुटुंबा जिवितांत कितले समस्या आसात म्हणून आमच्या तोंडा मुखांत आमी दाखोवन दिता समस्या आसात की नात आसात खंडीत आसात हर एकल्याक आसात कश्ट हर एकल्याक आसात पूण संतोष पावूंक ताच्या वर्ते अवकाश देवान दिल्यात आमकां बेसांव दिल्यात की ना जेजून तुमकां समाजशास्त्रांत म्हणटा आसतना व्हडल्या तळ्यान आसात म्हणाली तुमकां जेजून बेसांव दिल्यात की म्हणटा बेसांव दिल्यात तुमकां जेजून बेसांव घाल्यात की नात संतोष पावूंक तुमकां 1000 कारण आसात की नात आसात की नात आसात आमच्या जिवितांत कितें घडटा जाल्यार जेजू विने कितेंच घडना आमच्या जिवितांत थोडे फावटी समस्या येतात पिडा शिडा येता ताकाय थोडे फावटी जायतीं कारण आसात देखून साबार जाणां पिडेसांक थंयसर जेजू गूण करता आसतना ताच्या शिसांनी विचारलें ताच्या आवय बापायच्या पथकाक लागून ताका तसली शिक्षा मेळ्ळ्या गी म्हूण जेजून विचारतना कितें मेळ्ळें जेजून ना ताची ती देवाची महिमा उगडापेक जावच्या खातीर असले कश्ट ताका मेळ्ळ्यात आमच्या जिवितांत पिडा शिडा येता आसतना मात्र आमकां कळटा की आमकां भलायकी मेळ्ळें कितें म्हूण समजता न्ही गी आमच्या जिवितांत कांय इल्लोसो पांयाक कांटो तपलो जाल्यार आमच्या कुडीची दूख कितें कळटा थोडे फावटी थोड्यांक दांताची दूख आसता थोडे फावटी आमचींचे दांताची दूख इतलें सोसूंक जायना सोसूंक कश्टांचे पूण थोड्यांनी म्हणचें खंयची दूख वय पूण ती दांताची एक दूख न्हय देखून हांवें मागचें पूण ताका तांची दूख म्हणली आसता ती दांताची दूख जावन दी आनी खंयचीच दूख जावन दी हर एकल्याक ती दूख वर्तीस दुसरे दूख येता आसतना तें दूख कठीण कश्टांचें पूण जेजून आमकां जायते बेसांवांनी भरला संतोष पावोंक 1000 कारण आसात दूख पावोंक बेजार पावोंक कांय 10 तावन 100 कारण आसा जाल्यार आमकां संतोष पावोंक 1000 कारण आसात खंयची कारणां आज आमी हांगासर आयलां जाल्यार आमी जिवंत आसांव जाल्यार राती न्हिदल्ली परत आमी उठलां जाल्यार ताच्या वर्तें अजाप जाय की मोगाच्या बाबा आनी भयणी पिडा शिडा आसा ताका देवान दाखतेराय दिल्यांत वखदांय दिल्यांत थोडे पिडा शिडा येता आसतना वखद काण घेवन आमी जियेचें पडटा थोडे फावटी नाका म्हळ्यार काण घेवचें पडटा हांवें थोडे फावटी थायरॉयडीच्यो सदां न्ही गुळयो काण घेवंक आसता म्हाका कांय करचें तें मोगान काण घेवचें सगळ्यांक एक दूख आसा आमकां एक दूख ती देवान दिल्ली तें मोगान आमी स्विकार करचें पूण ताच्या सडीत देवान बरी भलायकी दिल्या हांगासर येवचें फावो केला तुमकां आनी म्हाका ताचे सांगात संतोष भोगूंक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून मोगाच्या भाव भयणीनो सांपावून पिलिपेकारांक बरयल्या पत्रांत सांगिल्लें बरी सोम्या थंय संतोष पावा न्हय वस्तू थंय न्हय आसबत थंय न्हय आमच्या व्हड घरांतय न्हय आमच्या थंय आसल्या त्या एंड्रॉयड फोनांतय न्हय आमचे थंय आसली सोबी घरांतय कारांतय वस्तू थंय पूण आमी संतोष पावोंक जाय सोम्या थंय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून मोगाच्या भाव भयणीनो
गीत गावन सोम्याची स्तुती करया, आमचो संतोष व्यक्त करया. आमकां संतोश जाता आसतना कितें करता आमी? कितें करता? हां हां थाळयो पेट्टा न्ही गे. कांय इल्लेशें ल्हानशें गेम आनी प्रजत आसतना व्हडल्यान थाळयो मारता, कोली बाबाट उठचे नाचचे. पोर आर्ची विभिन्न जाता आसतना बेंगलोरांत जाल्ली ती अवस्था तुमकां कळीत आसा. कितलो लोक पिसो जावन थंयसर नाचूंक उडोवंक तांकां पळोवंक गेल्लो. देवा भाशेन तांकां पळयलें, पूण साबार जाणां पांयाच्या आडयेन पडोवन मेलीं. पण तांचो संतोश थंयसर व्यक्त करच्या ती गेल्ली. तांणी कांय करूं ना, एका शितांतल्यान तांणी कांय करूं ना, पूण तो संतोष आरसी विभिन्न जालें म्हणून आमची पार्टी म्हणून ताच्या तो संतोष. आमचो टीम लिडर जेजू हांगासर आसा. ताणें आमकां कितली वर्ती आमच्या अजापा गेल्यांत देखून आमी संतोष पावया. आमकां खेळांत जीक मेळटा आसतना कितें तो संतोष जाता की ताच्या तो संतोष आमकां सोम्यातें जावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून आमी गीत गावया, गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या नांवा खातीर. बूक नाकात, आमी थंयसर आमचो कंतारिस्त ती कंतार म्हणटा आसतना ताच्या आमी रिपीट करया. आमकां कळटा जायत गे, मदें मदें हांव तुमकां उतरां सांगता. गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. सांगाता गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. गावया 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 स्तुती गावया 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 स्तुती गावया. गीत गाव स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. सगळी ताळयो पिटिनात, थोड्यांक ताळयो पिटूंक लज दिसता की थोड्यांचे हात वयर वचनात. वयर वचनात प्रयत्न करा. जेजू आमकां भलायकी दिता. ताळयो पेटचो ताका विशेष म्हत्व आसा पवित्र पुस्तकांत. देखून खाली कॅरिझमॅटीक जणांनी मात्र ताळयो पेटच्यो न्ही. पवित्र आसा, पवित्र पुस्तकांत आसा. ताळयो पेटून ताची स्तुती करा, कोंब फुंकून घुमटां बडोवन ताची स्तुती करा. थाळयो पेटून ताची स्तुती करा. वडा थाळ्यान ताची स्तुती करा. आमकां भलायकी मेळटा, सुटका मेळटा. पावल आनी सिलास तें बंदडेत आसतना तांणी कितें केलें? सोम्याची स्तुती केली. वडला ताळ्यान सगळे बांदपास कोसळ्ळे, सांखळ्यो तुटून पडल्यो. मात्र न्ही, साबार धाकटेर न्युरोसर्जन म्हणटात इल्लेशें एक्सरसायज करूं. अशें अशें आनी कितें थाळयो पेट्टा आसतना आनी खाली पांयांनी चलता आसतना फातोर आनी इल्लेशें तोपता आसतना आमची देवान आमकां रस्ते आसतना आमकां वखात ही आमच्या सुकुडी भितर देवानच घाला. देखून आमी थाळयो पेट्टा आसतना खाल जाता आसत. आमच्या हातांत असले दुसरे दुसरे पॉयंट आसात. आतां थोड्यांक शेळ जाले जाल्यार ॲक्युप्रेशर म्हणटात, ॲक्युपंक्चर म्हणटात, ॲक्युप्रेशर म्हणटात. ते थाळयो पेट्टा आसतनाय ते रगत छलावण जाता आनी आमच्या जिवितांत कितें ऊन आसा, पिडा शिडा आसा ती साबार पटी बरेंपण जाता. थोड्यांक गुतूच ना. तुमी युट्यूबार वचून पळया. पाय दूख जाले जाल्यार, शेळ जाले जाल्यार, आनी कितें जालें जाल्यार कितें करीचें म्हणून युट्यूबार मेळटात. तें हळू अशें अशें करीचे, अशें अशें करीचे, आनी अशें अशें आनी खाले पुरो मुस्त आसात. ओके, आमी आज थाळयो पेट्या सगळी गुण करची सकत देवान आमच्या हातान घाल्या आनी आमच्या सगळ्या कुडीक ती वळोवन दी.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मनाकते हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मनाकते हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देवाची उतर आम्ही ऐकूया. मार्कस वांचेल अध्याय 10 वाक्य 40 आणि 57 बरेंकन ऐकूया. देवाची उतर आमचो वेळ निर्फळ करचो नाका. आम्ही देवाची उतर ऐकूंक आयल्या. जेजू कुरड्या बार्तिमेवाक दिश्ट दिता. अशें जेजू आनी ताचे शिस येरिकोक येवन पावले. उपरांत येरिको हांव आपल्या शिसा सांगात तो बायसन वेताना लोकांचो वडयेक जोमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. तेदवा तिमेवाचो पूत बार्तिमेव नांवाचो एक कुरडो मार्गा देगेन बसून भीक मागतालो. नजरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हूण आयकतच दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हणून व्हडल्या तळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. साबारांनी ताका तोंड दाप म्हणून बेश्टायलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हणून तो आनीक व्हडल्या तळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेदवा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शीस कुरड्याक आपोवन म्हणाले धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेलो खाण उडयलो आनी सट्ट कर मुठोन तो जेजू सरशी आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? तो म्हणालो मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो वच, तुज्या भावार्थान तुका गुण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. देवाचे उतर हे करी तुका क्रिस्ता. बसया. मगाच्या भाव भयणीनो हे गडीत आमी जायते फावटी आयकलां. पूण ह्या गणितात हांव आमी जायते लिसांव शिकोवंक आसा. जायते लिसांव तो भलायकी गरज आसलो व्यक्ती कोणाचो पूत तो? तिमेवाचो पूत बार्तिमेव. बार्तिमेव नांवाचो तो खंयसर आसलो? येरिकोच्या त्या जाग्यार मार्गा देगेर बसून आसलो. भीक मागून आसलो. पोटाच्या बुके खातीर कांय कोणातान कांय इल्लें मेळटा गी अम्मा अण्णा दीस जावं रात जावं वत जावं पावस जावं हिवाळे दीस जावं कितले दीस त्या मार्गाच्या देगेर तो बसला कोण ना. पूण ताच्या जिवितांत जायते कश्ट आसात. पोटाची भूक आसा. ताका ताची म्हणली कोणीच नातली जावंक पुरो. नातर तो थंय बसतो नातुरलो. मार्गा देगेर एक सूर तो बसतो नातुरलो. तितले मात्र न्ही ताच्या कुडींत थंयसर काळोख आसुल्लो. कुडींत काळोख आसुल्लो. कसलो काळोख? दोळे दिसनातले ताका. पाप ताका दोळे दिसनातले. ताच्या कुडींत काळोख आसुल्लो. एक घडी बरें दोळे दांपा. एक घडी बरें दोळे दांपा. कांय दिसता की तुमकां? जर सगळें
आमी जल्मतावन तशींच आसले जाल्यार आमी कितें जावन आसतलें, आमची गत कितें जावन आसतली, खंय पावते आसल्या. पळया ह्या बार्तिमेवाचे थंयसर कश्ट तो थंयसर मार्गादेगेर भीक मागच्याक राखून आसा. ताच्या जिवितांत तो कुडीचो काळोख मात्र न्ही, ताच्या जिवितांत नाना रितीचो काळोख तो अनुभव करता. ताका ताची म्हणली कोणूच नात, ताका समस्या आसात, ताका पोटाची भूक आसा, दोळे मात दिसनात, ताका पोटाची भूक आसा, उरले सगळे विश्व ताचे सारके काम करतात. एक मात्र विश्व दोळे मात्र ताचे काम करनात, दिसना, सगळ्या कुडींचो काळोख आसा. एकपण ताच्या जिवितांत काळोख. मोगाचे भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते रितीचो काळोख आमी अनुभव करता. आमच्या जिविताच्या रस्त्यार नाना रितीची समस्या आमकां येता आसतना, पिडा शिडा येता आसतना, एकसुरपण भोगता आसतना, डिप्रेशन येता आसतना एका रितीचो काळोख आमी अनुभव करता. पूण पळया त्या कुरड्या बार्तिमेवाक थंयसर जिवितांत असलो काळोख थोड्याच घडयांनी तो उजवाड जावन बदलता. आनी कशें साध्य जालें? त्या बार्तिमेवाची सगळी परिघात ती बदलता. कशें साध्य जालें? बार्तिमेवा वरवीं ना, कोणा वरवीं? जेजू वरवीं ते सगळे ताची जिवित ती परिघत परिस्थिती सगळी बदलली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमच्या जिवितांत सगळी बदलावन हाडूंक कोणाक सकत आसा? फकत जेजूक मात्र. देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. गाब्रिएल बडव्यान थंयसर मोरयेक सांगिल्लें, देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. देवाक सर्व संगती साध्य. भुमींतल्यान मरुभुमींतल्यान जरी फुटाशे करच्यो थांक कोणाक आसा? देवाक आसा. देवाचें उतर म्हणटा, त्या मरुभुमींतल्यान जर फुटोवची तसली थांक ती कोणाक आसा? देवाक आसा. अरण्यांत वाट व्हरची तसली थांक कोणाक आसा? देवाक आसा. कडपातान उदक घेवचें बरी ती थांक कोणाक आसा? देवाक आसा. मेल्ल्यांक जिवन तुटोवची थांक कोणाक आसा? देवाक आसा. आमची पिडा शिडा गुण करची थांक कोणाक आसा? देवाक आसा. जेजूक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी अशें जाता आसतना थंयसर जेजू त्या वाटेन येता. आनी जेजू येता आसतना कितें आसा थंयसर? व्हड लोकांचो जोमो आसा, लोकांचो जोमो आसा. मस्त जाणां ओट्टूक मेळटा आसतना सगळें वातावरण शांत आसता की 4 जाणां सांगाता मेळटानाच सगळीं उलयतात. आयकोवचें कोणी आसनात. आयकलें काय म्हाका आयकलें उलोवंक आयकोवंक आयकना. आतां इतलीं जाणां तुमी सगळीं उलयता जाल्यार हांवें मायक नासतना तुमच्या लागीं उलयलें जाल्यार आयकत गी. जेजू तेन्याच्यान पाशात जाता आसतना देवाचें उतर म्हणटा, थंयसर व्हड एक जोमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. तेदो तिमे असो पूत बार्तिमे नांवाचो एक कुरडो मार्गादेगेन बसून भीक मागतालो. नाजारेचो जेजू वाटेन येता म्हूण आयकतच ताणें कितें म्हळें? जेजू, घट्ट सांगा, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. ताका थंयसर आशिल्ल्या लोकांनी बेस्टायलें न्ही. तोंड दामलें, तूं काम नाय. आतां तुमकां थोडी बडी सांगून पुरो तें खाल्याक मिसाक नवें घेताय, तुका काम नाय. इतलो पावस येता, गट्ट बेड्डार पडोवन गट्ट ओल दट्ट ओल पांगरून न्हिदोंक जायना तुका. न्हिदो जेवन बगता की ना तुमकां? आतां न्ही, घरा गेल्ल्या उपरांत आतां न्हिद नाका, न्हिदोंक सोडिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताणें व्हडल्यान जेजूक उलो मारलो, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. त्या लोकांच्या कटींत ते एकल्यान बोब घालीत जाल्यार आयकताय, आयकताय, आयकताय. घट्ट सांगा, आयकताय. आतां तुमी सकाळीं उलयलें, हांवें तुमकां सांगलें सकाळीं उलयलें जाल्यार हांव मायक उलयलें काय आयकत गी ना, कांय आयकना. पूण ताणें व्हडल्यान उलो मारलें, ताका तोंड दामलें. ताणें आनीक व्हडल्या ताणें जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर.
देखून आमी थोडे पट्टी माउंट रावनी मागणें करचें पडटा. व्हडल्या ताळ्यांनी आयकल्ले मागणें जेजू आयकता. पूण तितलो लोकांचो आवाज आसता आसतना हळू ताळ्यान कोणाक आयकनातलो ताळो जेजूक आयकता की ना? आयकता. त्या लोकांच्या किटी मदीं कितल्या जाणांनी जय जय जेजू गो होसाना हालेलुया आनी कितें म्हणून कोण ना लोकांनी. त्या लोकांच्या किटी मध्ये ह्या एका मनशान तो एक धाकटो थाळो पेरंगोसो थाळो तो जेजूक आयकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी काळजांतान मागल्ले आमी सगळे लोक मागतात. पूण हांवें मागलें मागणें देव आयकता की ना गे म्हणलें थोडे पटी दुबा आमकां दोस्तां सांग पुरो. पूण आमकां हर एकल्याक जेजू वैयक्तीक रितीन आयकता. मुखार बसून आसल्या फाटीं बसून आसल्या मदेगात कोणी बसून आसलें जाल्यार इल्लें सल्लें जे ना म्हाका जाप दिवंक कश्ट जाता. देखून म्हाका व्हडल्यान ताळो कंदार म्हणूंक जायना. हांव म्हाका कळटा त्या प्रमाणे हांव म्हणटा जेजूक हांव उलो मारता. जेजू आयकता की ना? आयकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून कश्ट जाल्यार कोणाचीच देवाक विसर पडना. हर एकल्याक तो आयकता. हर एकल्याक तो आयकता. देखून किर्तन 30 आनी 4 अध्याय 30 आनी 4 वाक्य 17 देवाचे उतर म्हणटा नितीवंत मनशां उलो मारतात तेन्ना सर्वेस्पर तांचे आयकता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता. नितीवंत मनशां उलो मारतात तेन्ना सर्वेस्पर तांचे आयकता. प्रेज द लॉर्ड. सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता. प्रेज द लॉर्ड. आमी जेन्ना सर्वेस्पराक उलो मारता जेजूक उलो मारता हांव पळय देवाचे तर म्हणटा नितीवंत मनशां. देखून हांवें तुमकां सांगिल्लें आमी नितीन जियोंक जाय. प्रामाणीकपणान जियोंक जाय. नितळ आमी आसूंक जाय. आनी तो आमचे देव मागणें आयकता. देखून नितळ जावची एक वाट सुटावे कुमसार जावचें. आमची मागणी आयकतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 59 वाक्य 1 देवाचे उतर कितें म्हणटा आयकुया. सर्वेस्पराचो हात बरें करूंक सकना मुनयेत तितलो मोठवो न्हय. ताचे कान आयकूंक सकनात मुनयेत तितले भेरे न्हय. सर्वेस्पराचो हात आमकां कुमो करून तांकां तितलो तो हात मोठवो न्हय. आनी ताचे कान आयकूंक सकनात तितले ते भेरे न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जेजू आमकां हर एकल्या तो आयकता. हर एकल्याक तो आमकां आयकता. आमच्या सुखा वेळार कश्टा वेळार आकांता वेळार खाली कश्टा वेळार मात्र जेजू 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 म्हणचे न्ही. आमच्या सुखाच्या वेळार संतोशाच्या वेळार आमी जेजूक आपय जाय. आमकां साबारपोटी जेजूची विसर पडटा. खाली संकट बंदाग वेंकटरमण कश्ट येत आसतना मात्र जेजू ना तर जेजू ना. घरांत बरी सैरी येत आसतना आमी सरबऱ्या कडच्यान पडटा मारता बरी मोरये बरी थंयसर एक पात्र मात्र विसरता हांव कुटुंबांत आमोरी तेर्स. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सांत पावलो रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 10 वाक्य 13 देवाचे तर म्हणटा सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो थारान जोडटलो. सर्वेस्पराचें नांव सांगा. सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो थारान जोडटलो. कोणाचें नांव? सर्वेस्पराचें नांव. जेजूचें नांव. आज आमकां समी विचारूंक जाय कितें उलो मारूंक जाय. कितें जेजू लागीं हांवें सांगूंक जाय. पयल्यान पयलें त्या गुड्या बार्तिमेवान सांगलें बरी जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी खाकुळट कर म्हजी सडवण कर म्हाका सुटका दी. सर बांदपा सांगलें म्हाका सुटय. जेजू म्हज्या कुटुंबाची खाकुळट कर. कितें तुका मागूंक जाय. कितें तुका उलोवंक मारूंक जाय. जेजूक आमी उलो मारया. जेजू आमकां हर एकल्याक तो आपयता. मोगान तो आमकां आपयता. जेजून त्या शिसांक सांगलें थंयसर आसलेल्या लोकांक सांगलें ताका आपया. जेजून
तो आयकलो ताका आपया म्हळें जेजून जेजू म्हाका तुका आपयता जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता कळीत आसा मू कंदार तर उबे रावया आमचे हात सोम्या कुशीन जेजू जशेन आमी ते विस्तारून धरया ह्या हातांनी आमचे सगळे जिवीत आमचो जीव आमच्या हातान घेवया आमच्या कश्ट जाल्या भावा भयणीक आमची पिडा शिडा आमच्या जिवितांत भोगिल्ले ते सर समस्ये आमच्या जिवितांत अनुभव केले त्यो सुखाच्यो घडयो सगळे आमची मागणी आमचे इरादे ज्या कोणी आमच्या लागीं मागोवंक विचारला तांचे हर एकल्याचे गरजो आमच्या हातीन दवरन तें गीत आमी गावया जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां मोची बक्षिता परत एक बटी जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां मोची बक्षिता त्या कुर्ड्या बार्तिमेवान जेजूक ताणें वडल्यान ताळो उलो मारलो जेजू दाविदाच्या पुता मुची खाकुळट कर थंयसर ताणें जेजूक उलो मारलो त्या दर्यान पयन करता आसतना पेद्रून जेजूक उलो मारलो जेजू मेस्त्री म्हाका बचाव कर आमी सम्याक जेजूक आमी आपवया जेजू 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 जेजूचे नाव वर्ते नाव सर्व रचने प्रास वर्ते नाव जेजूक दिला जितना जेजूक आमी उलो मारता थवळ आमकां सुटका मेळटा जेजू म्हणल्या नांवाचो अर्थ आमकां कळीत आसा सर्वेस्पर देव आमकां राखता यावे सेव्स व्हडली व्हडली मागणां करचें म्हणून ना परत फकत जेजू जेजू म्हणून हर एका जिविताच्या हर एका घडये जर तर म्हज्या जिवितांत समस्या बघता आसतना म्हज्या जिवा भितर कुडींत उणेपण बघता आसतना अस्कताय बघता आसतना हांवें हर एक पटी रांदता आसतना न्हिदता आसतना जेवता आसतना सोलोन वेता आसतना हर एका वेळार हांवें मागोवंक जाय एकच एक उदार जेजू 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 दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर जेजू 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 काळजांतान आमी गावया जे कितें आमकां मागोवंक जाय ते वडा तळ्यान आमी जेजू लागीं आमी मागया जेजूच्या नांवान आमी मागया जेजू लागीं आमी मागया ताच्या नांवांत आसा सकत ताच्या नांवान आसा सकत ताच्या नांवान आसा सर्व सुटका ताच्या नांवांत आसा सगळें बरेंपण ताचें नांव आमी उलो करता आसतना आमकां भलायकी मेळटा सुटका मेळटा सोडवण मेळटा बाचावी मेळटा व्हडल्या तळ्यान परत आमी गावया जेजू 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 जेजू
जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू जिवितांत कंगाल जात आसतना खंती दुखीन पडटा आसतना सोम्याक उलो मारता आसतना कांयच म्हाका उणेना जिवितांत सबारीचे कश्ट आमी अनुभव केल्यात आमच्या जिवितांत आमी सुख भोगतांव खरें पूण जिवितांत एक घडये जेजून आमकां धरणीक शेवटयला आमच्या जिवितांत बदलाव येवचे खातीर आमच्या जिवितांत नवें साव हाडचे खातीर आमच्या कुटुंबांत बरेपण येवचे खातीर आनीक आमच्या जिवितांत समस्या आसात कुटुंबांत समस्या आसात जिवितांत निराशपण आमी भोगतांव कंगाल जातांव तर जेजूक आमी बाबार्थान उलो मारया जिणयेंत कंगाल जातना खंती दुखीन पडटना सोम्याक उलो मारतना कांय उणेना जिणयेन कंगाल जाताना खंती दुखीन पडटना सोम्याक उलो मारतना कांयच म्हाका उणेना कांयच म्हाका उणेना जिणयेंत कंगाल जातना जिणयेन कंगाल जाताना खंती दुखीन पडटना खंती दुखीन पडटना सोम्याक उलो मारतना सोम्याक उलो मारतना कांयच म्हाका उणेना कांयच म्हाका उणेना जेजू 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जेतना बार्तिमेवाक थंयसर आशिल्ल्या शिसांनी लोकांनी ताका बार्तिमेवाक वचून आपयलें गिना आपयलें तांणी कितें म्हणलें धैर्य घे कितें म्हणलें धैर्य घे उठ तो तुका आपयता कोण आपयता जेजू बरवशाचे उतार थंयसर दितात जेजू जेजू आपयता म्हणच्या पयलें बरवशाचे उतार तो म्हणटात धैर्य घे उठ तो तुका आपयता आमी हर एकल्या जेजू जरशी वरचें तसलें साधन जायसै हातेर जायसै जेजू ता पयस वरचें तसलीं हातेर आमी जावचें न्हय आज आमच्या भुरग्यांक ही वचना कुटुंबाच्या सांद्यांक सेसामारांच्या हर एकल्यांक जेजूतान पयस आसल्ल्यांक आमी हर एकल्यांक जिवितांत कंगाल जाल्ल्यांक नाना रितीची समस्या भोगल्ल्यांक तांचे कश्ट पळोवन आमी हांसचें न्हय जायचें तुका ना केल्लें तूं भोगताय ना तसलें उतार आमी दिवचें न्हय कितें म्हणूंक जाय धैर्य घे उठ cheer up come on smile तुका कोणी नातल्यार हांव आसा आमी आसा तुका कितें समस्या आसा सांग जेजू आसा आमकां जेजू आसा कांय भियेनाका पळया कश्टांतल्यांक एकसुरपणांत आसल्ल्यांक हे उतार सांगा come on cheer up तुजें तोंड पळयता केदाळे बावलेंस आसा तुज्या कुटुंबांत समस्ये तुजी पुतू सुनू ती सामानांत सांगाताची जियेनांत तांच्या लग्न जिवी समस्या आयल्यात तांकां धैर्याचे उतार दिया जेजू लागीं आमी मागया जेजूक आसा म्हणलें कितेंच ना पूण तूं बेजार जायनाका निराश जायनाका कम ऑन चियर अप जेजू तुका आपयता जेजू सगळें बरें करता जेजू सगळें बरें करता जर तर एक उतार हांवें आनी तुवें सांगलें जाल्यार एक तरी उतार मोगाच्या भावा भयणींनी आमी तें दिवंक प्रयत्न करया Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 10 वाक्य 13 देवाचें उतर म्हणटा सर्वेस्पराचें नांव उलो मारता हर एकलो तारान जोडटलो इसाया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांत अध्याय 30 वाक्य 19 देवाचें उतर म्हणटा तूं उलो मारतना तुजी दया करतलो तुजो ताळो आयकतस तो तुका जापतलो कोण देव जेजू
पण तू उलो मारतना तुजी दया करतलो, तुजो ताळो आयकतस तो तुका जाप दितलो. प्रेज द लॉर्ड. तू उलो मारतना म्हणा, तू उलो मारतना तू उलो मारतना तो तुजी दया करतलो, तो तुजी दया करतलो. तुजो ताळो आयकतस तुजो ताळो आयकतस तो तुका जाप दितलो. तो तुका जाप दितलो. हांव उलो मारतना हांव उलो मारतना तो म्हजी दया करतलो, तो म्हजी दया करतलो. म्हजो ताळो आयकतस म्हजो ताळो आयकतस तो म्हाका जाप दितलो. तो म्हाका जाप दितलो. आमचो ताळो दिवस आयकनांगी त्या लोकांच्या खेटीमध्ये ते एकल्यान थंय उलयलें आयकलें. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळकर मोडल्या ताळ्यान थंयसर म्हणलें त्या लोकांच्या केटींत ताचो ताळो कांय नाही पूण तरी जेजून आयकलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. एक घडी बरोबर बसया. उपरांत कितें जालें? देरगे उठ तो तुका आपयता म्हण तसतना कालें गेलें ताणें, कालें गेलें. हो घेत राव साहेबा, सारकें असलें जाल्यार हात पाय सामा असले जाल्यार हांवें गळोवन खायचे. हांगासर भीक मागले जाल्यार बसले कडेन म्हाका पयशे मेळटात. थोडी काम करना त्याच खातीर दिसाक एक 100 घरान तुका वचून 10 रुपये तुवें खाण गेले जाल्यार कितले जाले? दिसा 1000 खंय मेळटा? कोणाक मेळटा? खंयचें बरें? कश्ट खान जिवनचें बरें की भीक मागचें बरें न्हय? कितले कश्ट काडले जाल्यार सांबाळ मेळना. आमच्या कितल्या जाणां भुरग्यांक युवा जाणांक इतलें शिकोवनी तांकां खाणें मेळना, काम ना. तशें म्हणून हांवें भीक मागचें म्हणून सांगचें न्ही. हांवें सांगचें खंयचें बरें? सत्य सांगा. आनी हांवें तुमकां सांगलें एकल्या घरांत तो येता आसतना ताका 10 रुपये मेळना जाल्यार 100 घरां येता आसतना ते दिसाक 1000 जालो. कुरड्या भरती म्हणटाना चिंतेत आसलें हांव हांगाच बसता, म्हाका कुरडो चिंतून म्हजी बीर म्हणटा पाप ताका दोळे दिसनात म्हणून हर एकलो बिरमो चिंतून घालतली. ताका थिंत बसयत आसलें पूण ताणें काय केलें? तें गरजेचें. आपलो शेलो ताणें काडन घडी करून दवरलो. म्हाका फाल्यांक जाय. आज तो आपयता वय, फाल्यां घालें घरचें. आज तो म्हाका खावंक दिता वय, फाल्यां घालें घरचें. 1 दीस 2 दीस वाडीत म्हज्या घरा ये म्हणून 1 हप्तो रावयत मुकले हप्ता तुजी पोटली बांदून वस म्हणून सोनाय म्हणटा न्ही गी. ताणें तशी चिंती आसलें पूण ताणें शेलो फाल्यांक जाय म्हणून फोल्ड करून बॅगान दवरलो गी ना काडन उडयलो. हे म्हाका आनी गरज ना हो शेलो, म्हाका गरज ना. आनी कितें केलें? शेलो कान उडयलो, सट्ट करून उठलो. हात पाय समा आसले ताचे न्ही गी. सट्ट करून उठलो. ताका थोडो बसोंक जाय आसलें कित्याक म्हळ्यार भीक मेळटालें न्ही गी. आतां तें पुरो नाका आसलें देखून शेलो उडयलो, सट्ट करून उठलो आनी जेजूस अशें आयलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोणाच अशें आयलो? जेजूस अशें आयलो. जेजूस अशें आयलो. त्या कुरड्याक भद्रतेचें आसलें खालें ताचें म्हूण आसलें कितें? त्या हिवाच्या वेळार इल्लेशें ताका भद्रते दिवचें, इल्लीशी ऊब दिवचें, शॉल आनी इल्लेशें पोटा कांय दिवचें. तें एक भीक मागूंक एक ताट्टें. तें सगळें ताणें उडयलें, सट्ट करून उठलो आनी जेजूस अशें गेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. ताणें शेलो कान उडयलें म्हणजे ताणें आदलें सगळें कान उडयलें आनी नवें जिवीत आपणावचे खातीर तो जेजूस अशें गेलो. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां पोरनें जिवीत जाय की नवें जिवीत जाय? तर आमी कितें करूंक जाय? आमचो शेलो कान उडयत जाय. कोणा लागीं शेलो आसा?
कानुड्या तशें न्ही शेलो शेलो तो पातकाचो शेलो तो आमकां जिवितांत कितें भद्रती दिता म्हूण आमकां बघता आमच्या जिवितांत भद्रती म्हाका खंयचें नाका म्हाका इल्लेशे पयशे आसल्या पुरो इल्लेशें तें आसल्या पुरो म्हाका कोणाची गरज ना तो ताचें तो पळोवन दी म्हाका जेजूची गरज ना कोणाची गरज ना म्हाका सगळें आसा म्हाका पुरो मरता म्हणसर पुरो घेता म्हणसर वाचता तुका शुअर आसा ना न्ही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पळय तो कुरुडो बार्तिमेव तो जेजूस अशें गेलो शेलो कान उडयलो जे सगळें सट्ट करून उठोवन तो जेजूस अशें गेलो आज आमी जेजूस अशें आयल्या तर थोडे फावटी जेजूतान बरेंपण जोडूंक आमकां अडकळी आसात अडकळी आमच्या पाताक मनोरंजन संवसारी आडंबर शळमोडो भावार्थ आळसाय ते सगळें आमी कान उडोवंक जाय आमी नितळ करूंक जाय देखून तुमकां सांगलें कुमसार वसा तवळ तवळ आमी ह्या दिसाक हांगासर एकलो आराधना करता एकलो थंयसर कुमसारीन बसता नितळ जाया सगळें तुमच्या आमच्या जिवितांत कितें अडकळ आसा जेजूस अशें वचोंक ते सगळें आमी कान उडयसय नितळ जावन सोम्यास अशें आमी येवंक जाय आनी तवळ तो आमकां सुटका दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 12 वाक्य 1 देवाचे उतार अपुर्बाचे देवाचे उतार म्हणटा आमचे वयल्या पातकाचें वजन आमी खान उडोवया खाले उडोवचें देवाचे उतर म्हणटा आमचे वयल्या पातकाचें वजन आमी खान उडोवया आमकां रेवड गेल्ल्या पातकांत सुटोवन आमी धावूंक धरलेली वाट थिरासानेन धावया प्रेज द लॉर्ड आमचे पातकाचें वजन आमी खान उडयसय आमकां शेलो म्हळ्यार आमच्या पाताक आमच्या जिवितांत असलें उणेपण आमचो शळमोडो भावार्थ ते सगळें आमी खान उडयसय आनी आमी सोम्यास अशीं वचोंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा कोणाक आपयता जेजू तशें जाल्यार आमी कितें म्हणूंक जाय मनशा कुळाचो रक्षक जेजू म्हाका आपयतसा म्हाका आपयतसा दायका दिबे गेल्या अपुर्बाच्या घडीत आमी नियाळ्ळें जायत्यो संगती आमी समजून घेतल्यो कशें तें बार्तिमेवाचें जिवीत सगळें बदललें कशें ताणें बरेंपण आपणायलें कशें तो उठोवन जेजूस अशी गेलो आपणाशी शेलो ताणें उडयलो सटकन उठलो आनी जेजूक ताणें उलो मारलो थंयसर कोण कितें सांगता म्हणलें ताका थंयसर कितेंच पर्वा नातल्ली कोण ताची नकलां करता ताका कितेंच पर्वा नातल्ली वो कितें हांगा बोबाडटा ताका काम ना म्हणून कोणी सांगता आसतना ताणें कितेंच लजेवना वडा थाळ्यान फकत ताका कुडींत अस्कतकाय आसली ताचे दोळे दिसनातले पूण भावार्थाचे दोळे ताचे उक्ते आसले आमचे भावार्थाचे दोळे आमी उक्ते करया आमकां देवान कुडींत भलायकी दिल्या दिश्ट दिल्या देवाक आमी अर्गां दिवया साबार पोटयाचे आत्म्याचे दोळे कुरडे जातात आमचो पेलो कश्ट आसतना आमी पळोवनी आमी कुरडे जाता आमच्या जिवीत आमच्या कुटुंबांत इतर संदे कश्ट आसतना आमी पळोवनी कुरडी जाता आमच्या जिवितांत आमच्या पाताक आमकां दस्त आसतना बंद पास आसतना आनी एकल्याच्या मात्र आमी पळयता पुना आसले पळोवंक आमी कुरडी जाता पूण जेजूक सगळें कळीत आसा सगळें त्या बार्तिमेवा भाशेन सगळे जेजूच्या पांयां आमी भेटून दिवया जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हूण मागया आमचे विविध गरजो आमी घेवन आयल्या ते साव आमी घेवन आयल्या साबार ते साव तुमी बरपणीशी दिल्ली आसात ते हर एका ते सावा पासत आमी मागया जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हज्या कुटुंबाची काकुळट कर कुटुंबाचे हर एका संद्याची काकुळट कर म्हज्या पिडेस भाव भयणीची काकुळट कर गांवांत तशा परगांवांत आसल्या कुटुंबाच्या संद्याची तूं काकुळट कर जेजू जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर ताचे बेसांव आमी घेवंक आयती जावया गावन गीत येद्या वाडा सक्रामेता
Sakramenta sestaneman करूया पूर्वीच्या रूपा बदला नव्यो रीती आदाल्या सर्वोन्मेच्या असद्विश्या भावाचे मोळदिव्या जशे बापा तशे पुता उल्लासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यां अक्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समी नावार्ता आमेन. प्रार्थूया. येशू म्या जेजू क्रिस्त या विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणे सफळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझे कुडीचे आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्यांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जे येताय रास करताय सासनाच्या सासना. आमी जमल्या एकाच ताळ्यां तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकमुखांची येवकार घेता. पवित्रान आमकां नवो जीव दिवूं तुजी भुरगीं कर आमकां पवित्र केल्या पुण्य जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेन सास्तीचे बी आमकां सोडून दिलाय. बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यां तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटाची पदरेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमचे समे जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाळ भावा भयणीनो पवित्र साक्रमेंताच्या आराधनांत सोम्याच्या पवित्र मोगाची सगत आमी सगळ्यांनी भोगली. सोम्यान आमकां हरियक लागी आपडलें आनी आतां उंड्या रुपार त्या जेजूक आमी सेवंक वेतले. तो जेजू आमच्या काळजांत येतलो आनी की ताच्या दैवीक शक्तीन आमकां भरतलो. आमची काळजां मनां ताका तयार करया. आज सगळी पवित्र सभा भाग्यवंत मोरी मागदलेनाची परब आचरण करता. जेजूच्या 12 जाणां आपोस्तलां उपरांत ताची पयली स्त्री आपोस्तल सोम्याक परगटल्ली, सोम्याचो मोग केल्ली, सोम्या खातीर जीव दिवंक तयार आसली मोरी मागदलेन. सोम्याक ती वळखली, सोम्याक तिणें मोग केलो, सोम्या खातीर आपलें जिवीतच समर्पिलें आनी
सोम्याक तिणें परगटलें आनी आमकां सगळ्यांक ती एक देख जावन आसा क्रिस्ती जिविताक. तर आमी सोम्याच्या मोगान भरया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां आमी त्या सोम्याक समर्प्या. आमची पातकां आनी आमची उणेपणां वळखून घेवया. देवान आमचो इतलो मोग केला जाल्यार आमी कित्याक देवा तें इतलोसो मोग करूंक आमी सुकोवन पडल्या. एक घडीभर आमकांच विचारया आनी पातकाची बोगसाने मागून आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उसर वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत घेवन सदांच मुखार मरीन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनंती करात म्हणून सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं. आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकूत, सोम्या काकूत, क्रिस्ता काकूत, क्रिस्ता काकूत, सोम्या काकूत, सोम्या काकूत. महिमा देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गी चाराया सर्पद्वेता देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका गीत वाचता तुझ्या तोल वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या तुथा सोम्या देवा देवाचे शिडये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. केत्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा आपल्या शिशांक पास्काच्या संतोषाची बरी खबर दिवंक तुझ्या एकल्याच पुतान सगळ्या आदी मरिये मगदलेनाक विसली. जेजू अजून जिवंत आसा म्हूण परगटोवंक तुजे विनवणेन आमकांय उर्बा दी आनी तुजे महिमेच्या राज्यांत ताका पळोवन आमी ददुशी जायशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसाप. बाबा भयणीनो, क्रिस्तच्या मोगान आमकां आरोन धरल्यात. समेस्त मनशा पासून
एकलो मेला जाल्यार सगटा मेल्यान मुंजले. ची तेल्यांनी ह्या फुडा आपणा खातीर जिवचे न्हय, बगर आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवन जालो ताचे खातीर जिवच्याक तो समेस्तां खातीर मेलो. देखून ह्या फुडा रक्तमसाचे स्थितीगती प्रमाणे कोणाकच आमी मोल बांदिना. एक काळार क्रिस्तकच आमी हे दृश्टेन मोल बांदलेले आसा तरी आतां आमी तशें करिना. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंयची येता तर तो एक नवी रचना, परने तें गेले आनी सगळे नवे जाले. देवाचें उतर हें. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताणेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. तुका म्हजो आत्मो ताणेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. देवा तूंच म्हजो देव, तुज्या दर्शनाक हांव रेगून आसा. तुका म्हजो आत्मो ताणेता, उदक नातलेले सुके धरणी बरी म्हजी कूट तुका ताणेता. श्लोक. तुज्या मंदिरान तुका हांव दिश्ट उबारता. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेता. तुज्या मुखाचो अनुभोग जिवा श्रेश्ठ, म्हजे वोण तुजी महिमा वर्णितात. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताणेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. सगळे म्हजे जिणयेंत हांव तुका वाकणटलो, तुजें नांव काण हांव जोडटलो. परवणेच्या जेवणा परी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो. संतोसाच्या ताळ्यान म्हजे वोण तुका वंदितले. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताणेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. कित्याक तूं म्हजो सदांचो कुमोगदार, तुज्या पाकट्याचे सवळे काल हांव संतोसता. म्हजो आत्मो तुका तेंकूंक रावता, तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळून धरता. श्लोक. म्हजो आत्मो ताणेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. Alleluia, 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 Alleluia. सांग तूं आमकां मोरये वाटे तुवें कितें देखलो हांवें पण तो उगतो, देखलो माई वैभवान पुन्हा जिवन जाल्ल्या सो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जोवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आयतारा फांत्या फरार उजवाडचे आदीं मागदलाची मोरी फोंडासरशी आयली आनी थंय सामादेच्या तोंडाक दवरलेली शिळा पाटी लोळयल्ली तिणें पळयली. हेणे मोरी फोंडा भायर रावन रडताली. रडात तो तिणें बागोवन फोंडा भितर तीर्ण पळयतना धवे नासतले दोग जण देवदूत जेजूची कूड दवरलेले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयां कडेन बसून आसतले तिणें देखले. ते तिका म्हणाले, बाये तूं कित्याक रडताय? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक ताणीं काणवेला. ताका ताणीं खंय दवरला म्हूण हांव नेना. इतलें म्हणून ती पाटी गुंतना जेजू थंय उबो आसलेलो तिका दिसलो. पूण जेजू म्हण तिका कळ्ळें ना. बाये तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय? म्हूण जेजून तिका विचारलें. आनी तो माली म्हणले कोण ती ताचे लागीं म्हणाली, सैबा तुवें ताका काणवेलाय जाल्यार
ताका खंय दवरलाय म्हण म्हाका सांग, हांव ताका व्हरून वेता. तितल्यार जेजू तिका मरये म्हण आलो. ती ताचे थंय गुवन म्हणाली रब्बोनी. देवाचे भाशेन तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हण अर्थ. जेजू तिका सांगूंक लागलो, म्हाका तूं धरून रावनाका. हांव येदोळ म्हज्या बापा सरशीं सोडून वचोंक ना, पूण तूं तुज्या भावा सरशीं वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेता म्हणून तांकां सांग. मागदालाच्या मरयेन वचून आपणे सुमयाक धेकला आनी आपणाक ताणें अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचें उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो, एक ल्हानसो नियाळ आज भाग्यवंत मागदलाच्या मरयेच्या जिविताचेर आमी करया. पवित्र पुस्तकांतल्या स्त्रियां पैकी एक तरेची विभिन्न स्त्री मोरी मागदलेन. आमी पवित्र पुस्तक वाचता तर जेजूच्या जिवंतपणाच्या उपरांतल्या गणितांनी प्रमुख पात्र घेवची एक स्त्री मोरी मागदलेन. कित्याक तिणें सोम्याचो इतलो मोग केल्लो. सोम्या खातीर ती सगळें आपलें जिवीतच दिता. तसली एक स्त्री आज आमच्या दोळ्या मुखार आसा. पवित्र सभेन आज तिका एक उर्ती सांत म्हूण पासरलां. 2016 इसवी म्हणसर तिजें पवित्र सभा स्मरण जावन आचरण करताली. 2016 इसव्यांत पाप साहेब पापा फ्रांसिसान ती परब म्हूण ती पासारली. त्या देखून 2017 इसव्यांत आतां आमी परब म्हूण आचरण करता. कित्याक पापा फ्रांसीस ताणें तिचे विशयांत म्हणली उतरां, मोरी मागदलेन एकच सोदपी सोदतली. ती जावन आसा एक साक्ष. ती जावन आसा बरवशाचो दूत. ही पापा फ्रांसिसान मोरी मागदलेना विशयांत सांगल्ली ती उतरां. आनी तसो म्हणटा, ती जावन आसा आपोस्तलांची आपोस्तल आनी ती जावन आसा बरवशाची आपोस्तल. अपुर्बाची उतरां. आपोस्तलांची आपोस्तल आनी बरवशाची आपोस्तल ती. जिवंत जेजूक पळयल्या उपरांत तिणें म्हणलें उतरां, हांवें ताका पळयलो. शिसांक वचून ती सांगता, हांवें ताका पळयलो. पयलें जेजूचें जिवंतपण परगटली स्त्री आपोस्तलांचे पयलें मोरी मागदलेन. आनी त्या देखून पापा फ्रांसीस म्हणटा ती एक आपोस्तलांची आपोस्तल. भावभयणीनो, जिवितांत आमकां हे सगळ्यांक मोरी मागदलेनाच्या जिविताचे अनुभव जातात. मोरी मागदलेन फोंडा कडेन आयिल्ली. कसलीं बोगणां घेवन आयिल्ली? निराशेची, बेजारायची, एकसूरपणाची. कित्याक आमी ह्या स्त्रिये विशीं जाणाव जेजूचो ताणें व्हरतो मोग केल्लो. पवित्र पुस्तकांत थोडे उल्लेख आसात. सिमोनच्या घरा पाताक रडल्ली ती पातकी स्त्री जिवीत बदलली तीच म्हणलें पवित्र पुस्तक. थोडी पवित्र पुस्तकाचे पंडित ते प्रवीण सांगतात. कितें जावन दी तिणें सोम्याचो मोग भोगल्लो, सोम्याचो मोग केल्लो. आनी त्या देखून मोरी मागदलेन तेजे जिवितांत तिणें व्हरतो सोम्याक लागशिल्ली जावन आसली. आनी त्या देखून तिच्या जिवितांतली 3 भावार्थाची मेटां
आमी समजूंक प्रयत्न करया आनी आमी त्या भावार्थाच्या मेटांनी कशें जियेवेत. आनी पयलें जावन आसा घुसपडा येता न्हू स्वस्थतेक. घुसपडा येता न्हू स्वस्थतेक. जिवितांत घुसपड म्हणली आमी मस्तुदानांनी बगल्या थोडे फावटी आमकां कश्ट येतात, प्रॉब्लेम येतात, समस्या येतात. आमी घुसपड आमची ती भोगता. कालें करचें कळना. थोडे फावटी थोड्यांनी सांगचें आसा जीव कुसनाका फादर म्हणून. कितल्या जाणांनी म्हजे कडेन सांगल्या जीव कुसनाका फादर. थोड्यांच्या कातरी जिवितांत गोबायले मदें समो आसतना घुसपड. थोड्यांच्या जिवितांत आर्थीक समस्या येतात, घुसपड. कालें करचें कळना. म्हळ्यार आमी ताका काळोखाच्या परिस्थितींत आसता थोडे फावटी. आनी असल्या वेळार आमकां कितें जाता म्हळ्यार जिवितांत निर्धार घेवंक जायना. मुखार कालें करचें कळना, खंय वचचें कळना, कोणा कडेन वचचें कळना. असल्या परिस्थितींत आमी आसता. मोरी मागदलेनाक जेजूच्या मरणा उपरांत ह्याच परिस्थितींत पडली ती. घुसपड. कालें करचें, खंय वचचें. देखून ती पोंडा कडेन धांवता. सकाळीं उठ्ठा आनी पोंडा कडेन धांवता. हालेपणी करया, पळया. ती घुसपडेची परिस्थितींत पोंडा कडेन आयिल्ली आनी त्या पोंडा कडेन येवन कितें जाता थंयसर देवदूत तिका दिश्टीक पडटात. देवदूत दिश्टीक पडून तिका सांगता तूं जिवंत जाला. आनी इतलें मात्र न्ही, जेजूस तिका दिश्टीक पडटा. ती थोडो सोमाली म्हूण चिंता पूण जेजू तिका दिश्टीक पडटा. आनी आतां ती स्वस्थ जाता. ते जेजूचें जिवंतपण आनी ती स्पश्ट त्या घुसपडा येता न्हू स्पश्टतेक पावता. जेजू जिवंत जालें म्हणलें दृढ सत्य भोगता. जेजू म्हज्या सांगाता आसा म्हणलें तिका भोगता. धैर्य भोगता तिका. तिजो स्वाविश्वास चडटा. आनी ह्या रितीन जेजूच्या त्या अनुभवान जिवीत संतोशाचें जावन बदलता. भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत हें पयलें मेळ. आमी घुसपडाच्या परिस्थितींनी आमी जेजू लागीं वचचें. जेजूचो अनुभव करून प्रयत्न करीचे. मोरी मागदलेना बरें सोडचें न्ही, निराशा करचें न्ही. जालें आखेर जालें म्हूण सोडचें न्ही. तिणें सोडूंक ना. पोंडा कडेन धांवली. पोंडा कडेन भितर बागून तिळ्ळें. जेजू खंय आसा की सोदूंक प्रयत्न केलें. सोदपी ती जाली. म्हणटा हांवें पळोवन आयकलें ती उतरां पावसाळ्याची. ती एक सोदपी. सोदलें तिणें. प्रयत्नांत सबळाची पळता पळोवली. देखून आमच्या जिवितांत हें एक तिजे तावन आमी शिकत आयिल्लें लिसांव. सोम्याक आमी सोदीचें, निराश जायनाय, प्रयत्न करीचे. सोम्याक आमी लागीं जावन प्रयत्न करचे. बाबार्थ घट जायचे. सोमी आमच्या जिवितांत आसा म्हणल्यार भोगाचें, निराश जावन ओगोत रावचें न्ही. हें मोरी मागदलेनान शिकयल्लें पयलें. दुसरें बाबार्थाचें दुसरें मॅटर दुखांत हांव संतोशाक. दूख तिणें भोगलें. आमची मोगाची मनशां आमचे तान पयस वयतना कितलें दूख भोगता आमकां कळटा. एका मरणाच्या संदर्भार वचचें. एका थोड्या मरणाक हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां. त्या पोंडा कडेन त्या पेटेचेर तांणी पडोवन रडतना बोब मारतना थोडी थोडी पोंडाक सोडून प्रयत्न करता. म्हळ्यार तांच्या मनशाचें तें मरण तांकां इतलें दूख हाडटा. जीव कुसनाका तुजें म्हळ्यार तसले परिस्थिती आसता. मोगाची मनशां मरतना आमकां कोणाकी तें बूक दुसरें खंयची सोशयत तें मरणा वेळेर तें भोगचें दूख आपल्या मस्त कश्टाचें. आनी मोरी मागदलेनान जेजूचो इतलो मोग केल्लो की तिचें दूख कशें म्हूण आमी जाणा जावयेत. जेजू मेल्ल्या वेळार त्या कुर्सा मुळे ती रावली. इतलो मोग केली. पळयता जेजू मरचें, जेजू वळवळचें, जेजूच्यो त्यो निमाण्यो घडयो ती साक्ष त्या कुर्सा म्हळें रावन सगळें सोंसता. दूख तिच्या काळजान दूख भरिल्लें. पूण आतां कितें जाता त्या पोंडा लागीं वतना तिचें दूख संतोशान बदलता. तिजो सोमी परत जिवन पळयता. जिविताचेर जावंक ना.
जिवीत दूख मात न्ही, संतोष आसा. जिवीत रात मात न्ही, उजवाडटा. एक रात वचून आनी एक रात दीस उजवाडटा. जिवितान बरोसो आसा. जिवीत संपना. भाव भयणीनो, हें धैर्य तिका मेळटा. देखून ती दुखां तावन संतोष आपाशार जाता. आनी तिसरें, सोदने तावन परगटणेक. सोदने तावन परगटणे. ती सोदता जेजूक. दुख्ख काडून ती सोदूंक गेली. आमी आतां पळयलें, त्या पोंडा लागीं गेली. जेजूक तिणें सोदलें, खंय आसा म्हणजे जेजू खंय दवरला. जेजू म्हणल्यार तो माली म्हूण चिंतलें. तुवें म्हण तेका व्हेलाय जाल्यार म्हाका सांग. म्हणून जेजू म्हाका जाय, हांव तुका व्हरता. सोदता ती, सोदता. तिचें सोदनें फळ मेळटा. जिवंत तिच्या दोळ्यांनी जेजूक ती पळयता. जेजू म्हणटा, मरये. एक उतार मरये म्हणटाना सगळेच तिचें जिवीत बदलता. तिका जेजू मेळ्ळो म्हणून संतोष भोगता. हांव एक सुरी ना म्हणून भोगता तिका. म्हणून जेजू म्हणजे सांगता आसा तें भोगता. आनी त्या घडये सगळें तिचें जिवीत बदलता. आनी ती संतोशान जेजूक पळयल्ली धांवता अपोस्तला लागीं. तांकां परगडता, आळे जेजू जिवान जाला. हांवें ताका पळयलो, हांव ताचे लागीं उलयलें. देखून आमी निराश जावचें नाका, भिवचें नाका. जेजू जिवांत आसा. प्रेज द लॉर्ड. पळया कितले अपुरबाय भाव भयणीनो, आज आमी आमच्या जिवितांत हें बघयचें. मरी मागदलेन आमकां शिकोवचें. आमी सोदीचें, निराशेन वगत रावचें न्ही. आमच्या सोदनें फळ मेळटा. जेजू आमकां मेळटा. जिवितांत आमी कश्ट आसतना, जिवितांत आमी एकसूर येतना, सगळ्यांनी आमकां सोण करता आसतना, आमी कळोवकांत आसतना, खंयची बेजारान गळोन वेतना, जेजू आमचे सांगता आसा. सोदता आमी सोदल्यार तो मेळटा. देखून आमी सोदीचें मात न्ही, हेरांक आमी परगटीचें. म्हाका बरेंपण जाल्यार हेरांक सांगचें. जेजू तरशीं हेरांक आमी हाडिचें. म्हज्या जिवितांत तो संतोश हांवें हेरांक कळयचें. ह्या मारिपात हेरांनी जेजू लागीं येचें. मागदलेचे मोरयेचें तें मिसांव. देखून तिका पापा फ्रांसीस सांगता, ती आपोस्तलांची आपोस्तल. अशें अपुरबायचें एक जिवीत तिचें आमी पळयता. तें देखून भाव भयणीनो, ही आमी मतीन दवरया. मोरयेन आमकां दिल्लें तें लिसांव. देखून आमी सोमयातय आखरेक ह्यो 3 संगती दाखयतना मोरये बरें आमी जावया. तिणें मोरयेन तिच्या जिवितांत आमकां खंडीत जावनी त्या भावार्थान घट केल्ले बरी आमी घट जावया. देखून 3 संगती आमी लास्ट उडात दवरया. पयले आमी उडा आमच्या भावार्थांत आमी खंय आसांव. आमी सोम्याक सोदता गे आमच्या भावार्थांत आमी खंय आसांव. आमकां मरये पळया, मरये मागदलेनाक पयल्या मेळटा आमी पळयता तिका तो जेजू एका एक माली सारको दिता. तोटासो माली म्हूण चिंतलें तेणें. तिका जेजूची वळख कळोवंक ना. मस्त पटी आमी अस्वस्थ आसतना जेजूची वळख कळना आमकां. पूण तिका जेजू म्हूण कळटा आसतना ती बदलली. देखून आमी जिवितांत संवसारी जिवितांत बरवो सोगडायलो आमकां जेजूची वळख कळना. देखून आमी वळख कळचें जाल्यार जेजूक आमी लागीं येचें. दुसरें आमी सोम्याक ताणेचें. हेचें किर्तन तुमी पळयलें, तुका म्हजो आत्मो ताणयता सर्वेस्परा. ताण लागल्यार न्ही उदक येवचें पियोवंक आमी येचें. ताण लागल्यार न्ही आमकां आतां कितें जाय म्हूण पियें आमी बगचें. भाव भयणीनो, ताण आसचें आमकां. देवाची ताण आसचें, दैवीक मोगाची ताण आसचें, दैवीक सतांची ताण आसचें, भावार्थाची ताण आसचें. आनी आखरेक असली ताण आसता आमी मोरये मागता म्हणून हेरांक परगटया. जिवीत आमची परगटणी जावं दी. भाव भयणीनो, परगटचें कशें? सकाळांक हांगा येवन शर्माव दिवन जाता की तुमकां ह्या वाटेर वचून जेजू विशीं सांगून जाता की ना. पूण आमची परगटणी जिवितांत तुका पळयिल्ल्यान जेजूक वळखचें. तुका पळयिल्ल्यान जेजूक वळखचें. तुजी जिणी, तुजीं उतरां, तुजी साल चमकण, तुज्यो करण्यो सोम्याच्यो जायच्यो. सोम्याचें प्रतिफलन जायचें. मोरी मागदलेना बरी तें आमी करूंक प्रयत्न करया. आनी अशें मोरी मागदलेना बरी आमच्या जिवितांत देवाचो अनुभव करया.
घेऊन आम्ही आयल्या तुमचे संघ बाप्पा आमच्या रसनारा ओपून घेतो दयेन त्यो लालन परता कृपे देण्या सागरा गोवा वोंडो धाका सोरो तुका भेटयता जेजूचे मास्र गजा बदल मोन परता एका मौनान सुख दुःख आमचे तुका भेटयता मानून घे बापा मन परता कानिको घेऊन आम्ही आयल्या तुमचे समख बाप्पा आमच्या रसनारा ओपून घेतो दयेन त्यो लालन परता कृपे देण्या दातारा म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपद वेदार देव बापाक मानता तसलेंच हांव म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमे आमचे आनी एकट्या पवित्र सभेच्या दबा सरस्व देव म्हणून घेऊ प्रितीच्या बापा बागेवन मोरये मागदलेनाच्या उडासा व पवित्र यज्ञ आमी तुका भेटयता जेजूक तेणें कालतेपणी भेटयलेली मोगाची सेवा ताका मानली तशेंच आमचो यज्ञ ताका मानवो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सभे आसो आमची काळजां उबारुया आमेन ते सर्वेस्परा उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया भविष्यामी करो फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सरपद वेदराणी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्तींचे तूं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्यासो श्रेश्ठचे गुणदांतल्यांक आनी बायलांक उपसून दर एका काळार तुजी पवित्र साबताचो फळ करताय नव्या बळान तांकां भरताय तुजे विश्वास मोगाचे तांकां साक्षी करताय तुज्या सडवणीचो फळ सदांच आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी ती आमकां आपल्या मागण्यान आदार दिता निरंतरी देखून सगळ्या देवदूत भक्त सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वे पतो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ जगी तुका जय जय सर्वे स्वराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणे पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमीचे तूं क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस मरा सुसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका देन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासतो समर्पणची तेच परें जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिनू आसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकेच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात
भावार्थ सोगोटू परगटूया. जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुन्हा जीवन पो आम्ही पकडता तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही बापा जुदूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोवंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फोव केली देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जुदूची कूड आनी रगस्य त्याला आम समेजता. पवित्रत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवान बापा पिटर पाऊल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवो सुदारून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. ह्या वेदी भोंवतणी जमत जाल्ल्या आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माय संगती भाग्यवंत जुजे तिचो निस्कळपती भाग्यवंत जुआंपाल दुसरो भाग्यवंत धर्मदुता भाग्यवंत मोरी मागदलेन आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदरणी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सुमयान आमकां शिकलें प्रार्थना मी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राजमक येवं तुजे खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्थकाय आमकां तूं दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सर्वंदर जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवो शान येतल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्वकांतांतली वाटाय. राजवडके पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार तुजे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी पोटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रातवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमेची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकां आमी शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. उजाम नसाद जेजू देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती. उदाहरण आसा जेजू मोरी मागदलेनाचो भावार्थ घट केल्लो तिचें जिवीत उजवाड आयिल्लो. शिळयेच्या जेवणाक भाग घेवंक पयलीं हांव आनी तुमी जावन आसा सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण ज्या उतरनच म्हाका भलायकी मेळटली. Raula Somia
धनिया जीवितका पुण्या रूपा itu mogal sumia aku raulan sumia kenya tuja dunia जीवित का पुण्य रूपा itu mogal sumia Taro sabun okan yewon diwe makamitan kurbin zerin murtai jiwit sufol tertai rakon raulan sumia kenya tuja Takkan punya rupa itu mogal sumia ratung raula sumia hanya tuja dunia जीवित takkan punya rupa itu mogal sumia प्रार्थूया देवा आमच्या बापा तुवें दिल्ल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां आमच्या सुमयेच्या मोगान पेटय बागेवन मोरी मागदरेन जेजूच्या मोगान शेवट पर्यंत थीर रावली तशेंच आमी मोरा पर्यंत ताका विश्वासी रावूंक आमकां कृपा दी त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सर्पद्वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून याद क्रिस्त जे शांतीन तुमकां धरता सारक्या पोऱ्या गवळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां दैवीक काकून आमकां उगडली सर्व
महिमा शिकयली खुर्सा सोबतची थैलो बिना तुझ्या दिली परमेश्वर हो सुभाव पाव दुसऱ्या सर्व तुका क्रिस्ता सारक्या ह्या कोवळ्या दैवीक मोग शिखर तूं आमकां प्रार्थुया सर्गींच्या बापा भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आमकां सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी आमी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र येवकरीस मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां तूं दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बोक्षी म्हणून जेजून कुर्सार तावन केल्लें दिल्लें तें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्लें बरी आमी पाळोवंक एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबाची मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मन दी हें मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन बशा अर्गां दिवया देवान आमकां सबार उपकार ह्या जाग्याचेर केल्यात कितलेशे उपकार आमी हांगासर मागिल्ले सुम्या लागीं सांजो पाल दुसऱ्या मारीपात जायत्यो मोती आशा आमी काळजांत आमी घेवन आयल्या आनी जायत्यो आमची मागणी ताणें आयकल्यात कितलेशे उपकार आमकां ताणें हर एक फावटी केल्यात कितलेशे बरेपण आमच्या कुटुंबांनी भोगलां आमी आमच्या समारांत जायत्यांक आमी मागता म्हूण सांगलें आनी तांची मागणी ताणें पंथाक पावयल्यान ह्या पासून देवाक ह्या घडये काळजांत अर्गां दिवया एक सोलो एक इंटरव्यू तांचो पास जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता एकल्याक मागलो एक उपकार मेळ्ळो त्या पासून अर्गां दिता एकल्याची काळी शिबां परती गूण जाल्ल्याक अर्गां दिता एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्याक अर्गां दिता एकल्याचें काजर बऱ्या तरान जाल्ल्याक अर्गां दिता एकल्याक हे बरे जिवने सांगाती मेळिल्ल्याक अर्गां दिता परगांव दिवकेंत आसल्या दोगांक एक बरें घर मेळ्ळ्याक अर्गां दितात दुबयंत आसल्याक काम मेळ्ळ्या पासून अर्गां दिता एकल्याक सभारतींतून आर मारली त्या आरेचे पिडेत आतां सोलोवंक जाता उलोवंक जाता ह्या पासून अर्गां दिता ह्या सर उपकारांक आमी तांच्या सांगत आमी मेळया आमकां मेळिल्ले उपकार आमी उडास करया सांजो पाल दुसऱ्या मारीपात वतल्या सर बेसांव पासून आमी काळजांत अर्गां दिवया अर्गां तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू वैभव तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू प्रार्थुया भोव काकुळदारा बापा बाकी उंचो पाल दुसऱ्याच्या देण्या पासून आनी ताच्या विनतीन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासून आमी तुका अर्गां दिता तुजे दैवी काकुळत आमी वर्णिता ताचे मारीपात तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मोग आनी ताची गूण करचे सकत तुवें आमकां पावो केल्याक आमी तुका दिन बसता ताचे बरी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बोळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या बोरवें सांजो पाल दुसऱ्या श्रेश्ठ गोबल्या सांगता म्हणया हे बगेवून जुवां पाल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गोवल्या देवान तुका विंचलो आनी ताच्या मोगान बरोवन
लोकांच्या काळजीची दारां उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरलो मोग आनी सेवा राजस्थान तुज्या जिवितांत परजळ्ळी देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची काल ती मागणीत घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी तिणी जीव आमकां बागी कुमोग कर तुजे बागी उंचिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी आमच्या जिविताचे कश्ट भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन आमच्यो गरजो आमी ह्या घडये उसारया बसया सबार ते सामा सबार गरजो सबार इरादे आमी घेवन आयल्या सबार आमच्या काळजांत आशा आसा रियेक आमी सांज दुआं पावल दुसऱ्या मारिपात सोम्याच्या पांयतळी दवरया एकल्याच्या हाताची गूण दूख गूण जावच्या पासत एक भक्तीक मागता एकल्याच्या पांयांची दूख गूण जावच्या पासत मागता पांयां पोंदा दूख आसा ती बऱ्या तरेन गूण जावच्या पासत एका भुरग्याक ते जायते प्रॉब्लेम आसात ती ताची पिडा आसा आनी त्या पिडेन तावन गूण जावच्या पासत ती मागोन आसात काजारी जिवितांत सूख संतोष मेळच्या पासत एक जोडें मागोन आसा दोगां जाणां एक बरें काम मेळच्या पासत मागोन आसता रीण पारीक करूंक तांग जावच्या पासत एक भक्तीक मागोन आसा एकल्या न्हीद पडना बरी न्हीद पडच्या खातीर मागोन आसा सौगां जाणां ताच्या घरांत शांती समाधान मेळच्या खातीर माया मोग वस्ती करच्या खातीर मागोन आसात भुरग्यांनी बरें करून शिकोवन बरें करून वस्ती पडटा ती आनी मोगान ताणें घरच्यां पळयचें म्हणून आशा एकलो भक्तीक मागता 6 जाणां बरी भलायकी मागोन आसात तांची सर पिडा गूण जावं सोम्यान ताका आपणून बरी भलायकी दिवच्या पासत मागोन आसात दोगां जाणां सोरो सोडून घरांत शांती समाधानान दादल्यांनी जिवंक आशा येतात हे तांची आशा जेजू मुखार दवरल्या शिकोवंक बरी मोद दिवच्या खातीर एक विद्यार्थी मागोन आसा कॅन्सर पिडा गूण जावच्या पासत एक भक्तीक मागोन आसा रीण दिल्लें पाठी मेळच्या खातीर एक भक्तीक मागोन आसा एकल्याचे फलितांश बरें येवचे खातीर एकल्याची दोळ्याची दिश्ट सारकी जावच्या पासत एका घरांत एका आवय दुये मदें असमाधान आसा तें असमाधान पयसर समाधान जावच्या खातीर मागोन आसात बायल्याक वचून ट्राय करचें एका स्त्रीयेक बरें काम मेळोवंक PhD करूंक एकल्याक फावो जावं एकल्याक एक बरो फुडार फावो जावंक मागोन आसात बेंगलोर आसतना एक फ्लॅट बऱ्या मोलान विकोन वचोंक एक कुटां मागोन आसा पांयाच्या गांठीची दूख गूण जावच्या पासत एकल्या मागोन आसा एकल्याची कश्ट आनी वरां निवारचे खातीर मागोन आसात एकल्याक एक 7 वर्सांचें भुरगें तिरोटायटस म्हणलें वेंटिलेटराचेर आसा KMC हॉस्पिटलांत ह्या भुरग्याच्या भलायके पासून विशेष रितीन मागोवंक प्रत्येक तरान विनंती केल्या हाचे सांगत आमचे सक्कड त्या समा आमी भेटोवन दिवया जेजू आमचे मदें आसा बागेवन जो पालताने ताका आनी हांगासर रडलो आमी सगळ्यांनी आयच्या दिसा ही देवाची काकूळट आमी भोगीसय त्या सांता मारिपात जायत्यांनी ताची अजापाची सकत आमी भोगीसय जायतीं आशिर्वाद ह्या पवित्र जाग्यार वाळसय म्हणल्या खातीर ताच्या दुताक समजोवपाक दुसऱ्याक सोम्यान ह्या जाग्यार ताका हाडलो आनी त्या जाग्यार आज आमी हे उपकार मागोन आसा देवाचेर विश्वास दवरया भावार्थ दवरया सोम्या कांयच असाध्य न्ही सोमी जेजू क्रिस्त खंय गेलो बरें करीच गेलो तसो सोमी आज हांगा सांजो पळय दुसऱ्या मारिपात आमकां सगळ्यांक आपडून आसा
आमकां सगळ्यांक गुण करीत आसा, आमचे सगळ आशा संपूर्ण करीत आसा. हर एकल्याक आमकां दैवीक अनुभव करपाक बरतेस आसा. आमी ताचेर विश्वास दवरत्या आनी सम्याचेर आमी विश्वास दवरन आतां आमी ताचे कडेन मागया. तूं आमकां पाव येवकारिस्त सोकोरो मोग आमकां शिकय आनी मोरयेची देख आमकां घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये आनी माय आनी सर सांता भक्त संगी सर्गींच्या रासांत तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकणूक आमकां पावस जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो आनी आमी आमचे दुखलेले आमकां शिका तशें आमची पदकां पडोवन आनी आमकां दाळेन पडोवंक दिनाका पूण वचन आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता भितर तूं सदैव आनी सदैव पड तुजे कुशीचें जेसो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सर पिडेस्तां खातीर आतां विशेष रितीन मागया. सोम्याचे नव्य आमचो आधार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मारिफात सर तरच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोबळाय दाखयली आनी तांकां गुण केली. ते परी तुजो सेवाक बागेवन तूं जुवां पावल दुसऱ्यान आपल्या बागेवन जिणे मारी मुखांतर तुज्या पुता जेजूचो मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी बाबार्थान जिवंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवण्यान आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गुण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. आनी आमचे सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर आमकां फाव कर म्हण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. बागेवन जुवां पावल दुसऱ्याच्या नोमेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोश देवा तावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. बागेवन जुवां पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान आनी सर वायटांतले आमी सुटों. ताची देख घेवन खरेपण जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळ्ळो. आल्तरी मान ताका फावो जालो म्हण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. ताच्या देखीन सांतेपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक त्यास सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोश आमी भोगूंक पावो. आनी सर पदवेदार देव आसूं, बाप आसूं आनी पुता आसूं आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सगळे आसूं. मोगाचो न्हू हे दोन आराधन करन मिसाचें बलिदान भेटून नवेन करन देवाची आशिर्वादां आमी जोडून घेतली. पावस आयिल्लो तरी व्हडा संख्यान तुमी हांगा हजर आशिल्ल्यात. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना भाग्यवंत मरी मागदलेची परबी फेस्ताची परबी हांव तुमकां पाठयतां. आनी आतां आयच्या दिसा मुर्दाम दिल्ल्यांक आमी मान करूंक आशेता. मुर्दामाची वाती तुमी घेवच्यो. आयच्या दिसा आपल्या लग्नाच्या 25 वर्सां जुबल्याच्या संदर्भी सक्कड आयिल्ल्या सक्कड भक्तिकांक रोजीचे जवान दिवंक स्पॉन्सर उरल्यांत विन्सेंट आनी ग्रेटा रॉड्रिगास सांत थॉमस वाडो तांकां अभिनंदन पाठयता. आनी फुडल्यान तांचे लग्ना जिवीत सफळ जावं दी, बेसांवांनी भरलेलें जावं म्हूण मागता. आयच्या दिसा लग्नाचो 25 वर्सांचो जुबले संभ्रमचे
सॉरी तें तांचें जालें. आपल्या पयल्या जल्मा दिसा संदर्भी फेस्त मीस दिल्ले आसात. क्रिस इयान डिसोजा सान फ्रांसिस पयलो वडो ती नांत बेंगलोर गेल्या मुंबय गेल्यांत येवच्या मंगळारा दीस मुर्दमाची वाती दिते आल्या. आनी तशेंच हिलारी फेर्नांडीस बाळोक जेजूचो वाडो. देव बरें करूं. सरमिसां दिल्ल्यांक मुर्दम दिल्ल्यांक आनी जेवणाक आदार दिल्ल्या हर एकल्या देव बरें करूं. फाटल्या दिसांनी थोडी बदलावण सांगिल्ली तुमकां आनी थोडो घुसफोट गोंदळ आसा आनी तुमी साबार जाणांनी आमकां मुर्दम दिवंक जाय म्हूण सांगलां. देखून आमी तुमकां मुर्दम दिवंक जाय जाल्यार आमी मीस खान घेता. पूण तुमकां मुर्दम मीस तशें दिवंक जाय जाल्यार तुमी दिवी येता जायत गे. तुमकां मुर्दमाची वाती मेळटात. मुर्दमाची वाती मेळटात ते आमी पयलेंत आशिर्वादीत करता. तुमकां मुर्दम दिवंक जाय आसल्यार मुर्दम तुमी दिवी येता. मुर्दम मीस म्हणून तुमी दिवी येता. आनी आतां आमी सेवकेच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागया. उबे रावया. प्रार्थुया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, आयचो सोबीत सुंदर दीस तुवें फावो केल्ल्या पासून ह्या पुणतळार येवन भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या मजतीन साबार उपकार तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासून सक्रामेंताचें आराधन आनी तशेंच मिसाच्या बलिदाना मुखांतर तुजे कृपेशीवर आमचेर आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांचेर तुवें वस्तुल्ल्या पासून आनी आमकां साबार बरेंपण तुवें फावो केल्ल्या पासून आत्मीक खानशेवान देवाचे उतार आनी तशेंच तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत दिवन आमकां पुसुल्ल्या खातीर दादोशी केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना आमच्या कुडीच्या पोशनाक उपकार तें खानशेवान आमी आतां थोड्याच घडयांनी सेवंक वेता. त्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तें सेवल्ल्या आमकां आमच्या कुडीक घटाय मेळो. आमच्या मोतीक समाधान आनी आमच्या सेवे वेव्हारांत तृप्ती दादोसकाय मेळो. आमच्या कुटुंबांनी संतोश एकफोट सोडदोड समाधान रास करूं. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. Sanyaso shantiso dut amso Bhagyevam zuvam paul dusro Devika kultiso bhaktato Bhagyevam zuvam paul amso Sanyaso shantiso dut amso Bhagyevam zuvam paul dusro Devika kultiso bhaktato Bhagyevam zuvam paul amso Namah tuka tijakuvara Namah tuka Namah tuka दैविक भक्ता आमच्या संता शांती चकुवरा राजी संदान मोग सेवा तुझो परजळ पाटलावदा क्रिस्ता सोतूम बोलबो पोवे सबे सराय कुबर Bhagyevam zuvam paul dusro राजी संदान मोग सेवा तुझो परजळ पाटलावदा क्रिस्ता सोतूम बोलबो पोवे सबे सराय कुबर Bhagyevam zuvam paul dusro Namah tuka Namah tuka Devik bhakta amcha santa shanti chakuvara
सकवरा मुखार पुत्र सोवे मुखार मरे आशीर्वाद देवा मुखा भाग्यवान जुआम पावल दुसऱ्या भाग्यवान खुसाचे कृपे और आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे